वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बोलो बोलो भारत माता की जय, बोलो बोलो भारत माता की वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब। म्हणल्यार देशभक्ती वाडोवन घेवप ते तिरंगा यात्रा काढून आमकां सगळ्यांक गर्व आसपा जाय। आमी भारतीय नागरीक आणि आज जे तरेन आमचे बाब नरेंद्र मोदीचे खाला देश फुडें वयता, आमी प्रगती करता आणि आमची जी इमेज आसा देशाची ती विश्वगुरू म्हूण जेन्ना आमकां म्हणटा, आमी खऱ्या अर्थान बऱ्यांतली बरी प्रगती केल्ली आसा। प्रत्येक जाणां कितें ना कितें सरकारान करून दवरलेलें आसा। जे गरीब लोक आसात तेंचे खातीर तांकां वयर काडपा खातीर सायन्स एंड टॅक्नोलॉजी कशी यूज करपाची ताजो वापर करून आज आमी स्पेसान गेल्ले आसा। आमी जे सॅटेलायट सुद्दां धाडटा सारके कमी कॉस्टार आमी आज हें करता। हें कितें दाखयता की प्रत्येक क्षेत्रान हे देशान व्हडल्यांतली व्हडली प्रगती करून दाखयल्ली आसा। ही तिरंगा यात्रा काडप म्हळ्यार आमी तितून सगळे सहभागी आसा। प्रत्येक जाण हांगा आसा तेंचो हातभार आसा। फाल्यां 15 ऑगस्ट 79th आमचो स्वातंत्र्य दिन आणि त्या निमित्तान त्याची एक पूर्वसंध्या म्हणून आयज आमी ही रॅली काढलेली आसा। आमचे दाबोली मतदारसंघाचे भारतीय जनता पार्टीचे मंडळ, सगळे ऑफिस बेरर्स, तसेच बाकीचे सगळे कार्यकर्ते यांच्यानी रॅली काढलेली आसा आणि ह्या रॅलीचे नेतृत्व केले आसात ते आमचे दाबोलीचे आमदार, आमचे पंचायत मंत्री, आमचे प्रोटोकॉल मिनिस्टर, आमचे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाब मोविन गुदिनो हे थोड्याच वेळान येताले हांगा आणि ते त्यांच्या लिडरशिपा खाला ही आयची रॅली आसा ही एकच दाखवून दिता की आमचे भारताचे प्रधानमंत्री बाब नरेंद्र मोदी तसेच आमचे गोयचे मुखेलमंत्री बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या लिडरशिपा खाला आणि तसेच आमचे दाबोलीचे आमदार बाब श्री मोविन गुदिनो यांच्या लिडरशिपा खाला हे या वाठारांत कितलीशी उदरगत झालेली आसा आणि भारतीय जनता पार्टी म्हटल्यार सदांच उदरगतीचे एक उदाहरण अख्ख्या देशान पळयल्लें आसा।